आता अशी न्यूज आहा की LPG शॉर्टेजीचो विषय जो जालो आहा पळय तेजेर कितें तुका येयला पंच पळय हांवें त्या दिसा विधानसभेनूच सांगलेलें की LPG शॉर्टेजी जातली आनी दुसरें म्हटल्यार जो प्रायस आसा तो वाडलो आसा हेजे फुडें आनीक वाडपाचो आसा. सो सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन रिजर्व करपाचो कांयच तेंच्यांनी धोरणांच दवरूंक ना. जी दवरिल्ली ती कंप्लिशन जावंक ना. आनी हांवें कालच्या दिसा हांवें एक्सप्लेन केलें की कितलेशे अशे प्रोजेक्ट ते सांगता की गोंयचे जनते खातीर बरें आसा म्हणून ते प्रोजेक्ट कंप्लीटूच जायना. सो कंप्लिशन डेट ते एक दिता पण ती मागीर फुडें वर्सान वर्स फुडें फुडें धुकलिता. सो हो सरकार जो आसा हो सरकार लोकांक त्रासान फोंडान घालपाचो सरकार जाल्लो आसा आनी फोंडान घातलेले आसा. आनी कितें म्हटल्यार वराक लागून हें जाता म्हणून न्हू, हें चड जाता हे सरकाराक लागून. विदेश काल सीएम रिप्लाय ऑन बजेट कशें दिसता तुका? पळय कालचो जो रिप्लाय आसलो पळय तो फक्त एक भाशणां दिवपाचो एडवर्टिजमेंट करपाचो असलो रिप्लाय आसा. कित्याक म्हणटा कित्याक जेन्ना आमी बजेटाचेर तांकां पूर्णपणान एक्सपोज केलें की तुजें बजेट कशें सारकें ना, तुज्या बजेटान कितें तुवें घातलेलें आसा तें एक्चुअल ना. तूं एक टायमार म्हणटा की 100 कोटी प्रायोरिटी लिस्टार आमदारांक दिता म्हणून. आमी पळयता की लोक आमकां विचारता 100 कोटीचें कितें केलां आमकां म्हणून. कित्याक 4300 कोटीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर बजेट टोटल आसा आनी तितून समज 100 कोटी आमदारांक दिले जाल्यार 4000 कोटी जाता टोटल. सो 4000 कोटी ह्या बजेटान प्रोविजनूच दवरूंक ना. सो लोकांक पिशान काडपाचो प्रयत्न आयज मुखेलमंत्री करता कित्याक हे इलेक्शन इयर आसा आनी इलेक्शन इयरान तो दाखोवंक सोदता की आमी खूब कितें कितें केलां म्हणून. पण पोके फोगोट्यो म्हणटा पळय फोगे फोगोट्यो त्यो वाजोवपाचो प्रयत्न आयज सद्याक दिसता मुखेलमंत्र्याक. काल पोर्ट लिमिटाचेर काल सीएमान एक्सुरन्स दिला तुमकां विश्वास आसा? पळय कशें आसा आतां खुबशी एश्युरन्स आयज आमी पळयताय गेल्या त्या 3 दिसांनी अशें दिसान येयला की सगळ्याक एश्युरन्स दिवन सोडटा सीएम. आतां पोर्ट लिमिटाचो हो प्रश्न जो आसा तो कितलींशीं वर्सां चालू आसलो. आतां आमच्या शिरगांव वाठार जावं आमचो नावशी वाठार ह्या एरियेन आमकां सामकी पोर्ट लिमीट लागता. ऑलरेडी MPAचे जे फोर्सीस आसा ते येता एक टायमार आमचे नुस्तेकार भाव जे वयता जे ट्रेडिशनल नुस्तें कितले हजारांनी वर्सां नुस्त्याक वयता तांकां येवन त्रास बसून करता. सो जे एश्युरन्स काल दिल्ले आसा मुखेलमंत्र्यान ते पावपाक जाय. फुडें दुसरी एसेंब्ली येतली परत सेम सिच्युएशन येवपाक जायना. कित्याक आमी पळयता की एवरी एसेंब्लीक जे सांगलेलें आसता ते फुडें परत आमकां विचारचें पडटा, परत डिमांड घालचें पडटा. सो एश्युरन्सीस कितले हे जातले ते म्हाका फुडली एसेंब्ली येतली तेन्ना कळटलें ना फुडें आतां कितें करतले तेजेर कळटलें. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.